आज जुआंचे सुवार्तेंत जेजूचे वळखीविशीं तो कोण म्हणले विशीं कठीण वाद विवाद वा गोंधळ उपजल्लो दिसून येता. जेजू गलिलेयागार म्हणलें कारण जुदेवांनी ताका निराकरूंक कारण जाता. क्रिस्त दाविदाचे संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहमान तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगलां न्हय. म्हणल्यार जुदेवांच्या सवालांत दम आसा. पूण जशें जुआंव सुवार्तेकार परत आनी परत स्पश्ट करता तशें जेजू भूगोळीक तरान खंय तावन येता म्हणच्या की देवशास्त्रीय तरान जेजू बापान धाडलेलो म्हणलें चड म्हत्वाचें जाता. जेजू कोण? क्रिस्त गी, येवंक आसचो प्रवादी गी, गलिलेयांतान तावने येवंक जाता, बेतलेहेमान तावन क्रिस्त येवंक जाय न्हय. जेजूच्या आगमना आनी अस्तित्व उद्देशी नियमशास्त्र कशें संपूर्ण जावचें म्हणल्यार सर्व सवालांक आनी जेजूक धरूंक जाय आनी लोकांक जेजूक पिसवनाशें कशें राखूंक जाय म्हणल्यार जुदेव मुखेल्यांच्या राजावाक जेजूक राती मेळोवंक येतल्या फारिजे वा निकोदेमाचें फॉर्मुला वा सूत्र सुवार्तेंत भोव सूक्त दिसता. निकोदेम एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका चुकीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे म्हणून सवाल करता. हेंच तें निकोदेमाचें फॉर्मुला वा सूत्र. जेजूक भेटनासतना, जेजू कितें करता तें पळयनासतना, जेजू कितें सांगता तें आयकनासतना जेजूची वळख कोणाकी जावची ना. जेजूक भेटूंक, पळेवंक आनी आयकूंक शकनासली नियमशास्त्राच्या गैरपणांत बुडोवन वेतात आनी जेजूक सुकीदार करूंक पावतात. जेजूची वळख धरच्याक आजून सयत दुसरी वाट ना. जेजूक वळखुंच्याक निकोदेमाचें सूत्र वा फॉर्मुला जुदेवांक दिल्लें सुचन म्हणच्या की आमकां दिल्लें वचन म्हळ्यार चूक जावचें ना.